आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की सकाळी कितें घडलां तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें न्यूजार कसो आमचो जो रिपब्लीक टीव्हीचो हे आसा रिपोर्टर ताका कसो पुलिसांनी उखलून व्हेलो पळय तो आयज खरोच म्हटल्यार आमकां असो दिसता की मिडियाची जी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आहा तेजेर खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा आनी खंय तरी आमी मिडिया थ्रू आमचे खुबशे इश्यू लोकां मेरेन पावयता पूण आयज खंय तरी मिडियाकूच महाराष्ट्रातले सरकार आसा हेणी उखलून येल्लेलो आसा आनी आमी खरें आयज हांगा निशेध आमची नोंद करपा खातीर आयज आमी हांगा सगळे उपस्थित जाल्लेले आसा ही महाराष्ट्रांतलो जो काँग्रेसचो आनी शिवसेनेचो सरकार आसा हो म्हटल्यार सोनिया सरकार जावन आसा आमी पयलीं आमचो बाळासाहेब ठाकरे आसले तेजे सरकार तेजे जे लिडरशीप आसली ताका आमी मानताले पूण हे उद्धव ठाकरेची जी लिडरशीप आसा ताका आमी मानिना कित्याक ही सगळी डिसिजनां जो घेता ती वयरसून खंयसून तरी इटलीकसून येता खंय दिसता आमकां आनी आयज आमी हांगर तेजो निशेध करता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तो अंडर आमकां आर्टिकल 19 आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच दिता तितून सगळ्यांक आमकां आमचे व्ह्यूज एक्सप्रेस करपाक आमकां अधिकार आसा पूण खंय तरी कसली तरी फाटली एक केस काडून ताका खंय तरी आयज उगी करपाचो म्हणजे मिडियाचेर खंय तरी दबाव हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ह्या सरकारान त्या हितून आमी त्या सरकाराचो आयज निशेध हांगा करता आयज जो पत्रकारांचेर जो हल्लो जालो अर्नब गोस्वामीक ज्या तरेन उखलून व्हेलो गेलो बेल्टांनी मारलो आनी पत्रकारिता ही आपल्या पांया सकयली किंवा ताटा सकयली माजर आसपाक जाय अशे तरेन तांकां संकेत दिवपाचो जो प्रयत्न काँग्रेस प्रणीत महाराष्ट्राच्या सरकारान केला ताजो आमी तीव्र शब्दान निशेध करता हें चल्लें तें बरोबर न्ही पत्रकार खरें म्हटल्यार लोकशाहीचो एक खामो पत्रकार खणून खणून काही बातम्यो लोकां मेरेन हाडटात आनी सरकाराक अनेक विशयाचेर जाप विचारतात आयज खरें म्हटल्यार इंदिरा गांधीन त्या वेळाचेर केल्ली आणीबाणीचो प्रसंग आसा अशी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा महाराष्ट्रांत हें बरोबर न्ही पत्रकारांनी ज्या तरेनी ह्या समाजाक वाट दाखोवपाचो प्रयत्न केलो योग्य तें मार्गदर्शन सरकाराक करपाचो प्रयत्न केलो ताचें आमी सदांच स्वागत केल्लें आसा खंयचोय प्रश्न जर सुटावो करतले जाल्यार ताच्या मुळा कडेन वचप हें पत्रकाराचें काम आनी ते इमानी इतबारी करीत आयिल्ले आसा पण त्याच पत्रकाराक खंय तरी उबारून व्हरप ताज्या चॅनलाचेर ताज्या आस्थापनाचेर धाडी घालप ताका रातचे अपरात्री पोलीस स्टेशनाचेर आपोवन व्हरप ताजेर कोणे तरी हल्लो केलो जाल्यार ताजी पोलीस कंप्लेन करून घेवप ना ताका पोलीस स्टेशनाचेर 12 वरां बसोवन दवरप ताजी सादी हें करप ना हें कितें दाखोवन दिता की हें ब्रिटीश राज चलता अजुनूय दाण्याचेर किंवा कोणाच्या पिस्तुकाच्या धाक्याचेर किंवा सरकारान केल्ल्या आपूण दाखयतलो तुका मस्ती तुजी जिरेतलो अशे जे शब्दप्रयोग जे आसात त्या शब्दप्रयोग करून डिस्टर्बाचें वातावरण चल्लां म्हणून आमी ताजो निशेध करता हें पूर्णपणे ब्रिटीश राज चलिल्ले भशेन आसा कोण तरी येतलो आनी तुमकां मारतलो तुमी आमचे बद्दल कांयच उलोवपाक ना तुमी एक शब्द काडपाक ना तुमी आमची बरी बाजू आसा ती दाखोवपाक जाय वायट आसा जाल्यार ती सुद्दां तुमी बरीच दाखयतले असो तुमचो समज आसा जाल्यार तुमी चुकतात भारतीय जनता पार्टीनी पूर्ण भारत देशांतलो खंयचोच नागरीक हे सहन करपाना म्हणून तांणी जेन्ना अपील केलें समाजातले बरे इंटेलेक्च्युअल बुद्धिजीवी जे लोक आसा तांचे हांव ट्वीट पळयतालो आतां मुद्दमून प्रत्येकानी ताचो निशेध केल्लो आसा अशे तरेन निशेध केल्लो आसा की महाराष्ट्रातले सरकार हें भ्याड महाराष्ट्रातलें सरकार हें भेकड आनी महाराष्ट्रातलें सरकार हें मायनो आमी सोनिया मायनो जी ती चलयता तिच्या इशाऱ्या सकयल चलिल्लें आसा आनी ह्या खातीर संपूर्ण भारत देशभर एक मोठ्या प्रमाणान ताचो निशेध करपाचो जे ट्विटींग चालू आसा इंटलेक्च्युअल किंवा फेसबूक आनी सगळें व्हांवत आसा तातूंत भितर गोंय सुद्दां सामील आसा भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या वतीन आनी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आमी ह्या घटनेचो निशेध करता आमी रिपब्लीक टीव्ही जावं ताचे पयलींचे अनेक पत्रकारांचे इंटरव्यू जावं आमी सहज ते घेतिल्ले आसा तांचे प्रश्न जे आसात ते प्रश्न आमच्या मंत्र्यांक जावं किंवा उरिल्ले दुसऱ्या मंत्र्याक जावं तांणी हसत हसत स्विकारले आसा कसले आरोप आसले जाल्यार ते सुद्दां तांणी योग्य तरेन उत्तरां दिल्लीं आसा पण हांगा हो सरकार ह्या ज्या हातून भ्याड हातून गेल्लो आसा सगळें म्हणजे बरी गजाल खंयची की तो पत्रकार काही खंय लिंक लायता एक्झॅक्ट केस सोदून हाडटा अनेक लोकांची पाळ्या मुळां भ्रश्ट जी आसा ती भ्रश्ट ती खणटा वालोर दिवपाचो ताका
पण अशें न करता ताका ज्या तरेन ताका मॅन हँडल केल्लो गेलो वता, ताका उबारलो गेलो वता, ताका मारतात, हो हाचो निशेध आसा. आणि भारतीय जनता पार्टीचे फक्त भारतीय जनता पार्टी न्ही अशें समजू नाका फक्त भारतीय जनता पार्टीकच हें म्हणून, पूर्ण भारतीय जनता जी सगळे कडेन जी आसा ह्याचो निशेध करता. आणि आमी मागतात की खरें म्हणल्यार हाजी केंद्रान दखल घेवची आणि ह्या महाराष्ट्रान राष्ट्रपती राजवट लावची, हे सरकार बरखास्त करचें. लोकांक कळुनी की असलें हें बेभरवशाचें भ्याड आनी भेकड सरकार आसा, ताका सत्तेर रावपाचो नैतीक अधिकार ना, तांकां थंयच्यान काडून उडोवचें आणि जाय जाल्यार लोकां कडेन फ्रेश हातून वचचें. लोक योग्य तो निर्णय दितले म्हाका हेची खात्री आसा. आणि ह्या निशेधाचे ह्या सगळे हातून भितर भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे सगळे आमचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर, फाटले प्रणय मायणकर आणि हे असंख्य जे कार्यकर्ते आसा तांचे भावना ज्यो आसा ह्यो भावना ह्या हातूंतल्यान लोकां पर्यंत पावच्यो, होच हाचो उद्देश आसा.